वेळसावच्या आवर लेडी ऑफ असामशन इंगर्जे लागसार गाडयेचेर माड पडल्या उपरांत वेळसावचे एक जोडपें बऱ्यान वाटावले. हे जोडपें मिसाक आयिल्ले. पावस पडटा म्हण ती गाडयेंत थांबिल्ली. इतक्यात वाऱ्यान तांच्या गाडयेर माड येवन पडलो. दादल्यान कशे भशेन गाडयेंतल्यान भायर येवन भितर गाडयेंत अडकल्ल्या बायलेक गाडये भायर काडली. ह्या घडणुकेंत बायलेचो हात सुटलो. तिणेन तशीच रावन मिसाक हजेरी लायली आनी उपरांत दोतोरा कडेन वचून उपचार घेतलो. म्हजें नांव पेद्रांतन फेर्नांदीस. हांव सकाळीं उठलो आनी मिसा वचपाक पावयता. मिसेस म्हणून आपूण घेता आज 1 तारीख जुनाची. म्हणली यो गेले बायसून गेल्यार इगोजको बोगले पावत पावता पावसा वारें येवचे लागले आनी कितें जालें तसो आमी बोगले पावता पावस सारको झुमूक येवचे लागलो आनी वारें आनी तें हांवें गाडी वयली आनी बोगले पावले मुखार आहले ते काडले आयले हाडले म्हणजे भितर सरपा देरा हेजे कंपाउंडा कडेन. थिंगा मागीर 1-2 मिनट ते म्हणून मातशें पावस झडटा मातशें 2 मिनट रावया. तेन्नाच माड पडलो आमच्या मुखा वयल्यान. आनी मागीर हांव भायर सरलो ते धरून आनी मागीर तीक ओडून काडली क्लेमन्स. देवाक आर्ग दिता आमी दिसाक गेलो कडेन आमकां म्हजें नांव मारिया सतीराम मार्केस. सकाळ मिसा वचपाक बायसून गेलोली. मिसा गेलो न्ही 8 पावस लागलो म्हणून गाडी कडेन थांबयलोले. थिंगसून मागीर गो म्हणपाक लागलो थिंग देवांनी भितर वच पांय म्हण पावस चड झडटा भितर वचूंक जायना भिजतली अशें म्हणलें. मातशें थिंगा रावया मिसूय कांय येयलो ना अशें म्हणलें. मातशें थिंगा रावलो तितलीच माड येवन सारकें आमगे गाडयेचें पडून हांव सारकें भितर चेपलें. तो भायर सरल्यान मागीर तेणें म्हाका ओडून काडलें भायर. बाय आयकोन येता तूं इंजर्ड जायन देखून मिस आयकलतें न्हू. हय मिस आयकलें. हॉस्पिटलांत गेलें तेणी मागीर वाटेर मागीर हॉस्पिटलांत वचून हात सारको केलो भितर गायलो मागीर डिस्लोकेट जालो चड जावपाक लागली. भितर गायलो तशें मागीर बरें जालें. पूण मिस आयकलें तेशें. सो आज पयलीं सद्याक हांव देवा आर्गां दिता. आमचे आसून सायबीण हे इगोर्जेन हो भाव आमचो दांड्या वयलो पेद्रांतन आपल्याचे फॅमिली घेवन सदां मिसा येता. आनी आज अकस्मात हे वादळ मोडाचेर तो तेगे गाडयेचेर एक माड पडोन ही गाडी आख्खी काबार जाल्या. ही चोयला ते भाशेन देवान ताका सायबीन ताका साल्वा केला. तेगे बायलेगे हात मातशे डिस्लोकेट जाले ताका कांय जालें ना. पूण हें चोयला ते भाशेन व्हडलो अपघात तो. सो आमी लोकां कडेन मागताय खूंय कोणाले माड आहा आतां रेनी सिजन स्टार्ट जालां आडोड मोड जातलें. कोणाले तर माड बी डेंजर सिट्युएशनाचें आहाय तेणी पंचायताकूय सांगोचें. गरज पडल्यार आमकां जाय जाल्यार आमकां सांगोचें. आमी कातोरपाक वा कितें हेल्प करपाक आमी तयार आहाय. कित्याक वेलसांव हांव एज अ सोशल वर्कर म्हाका जाता तें हांवें काम केलां. आतां आमी ताकाय आमी मेळोन येयले